आयज आमचं हे काम घेवन आयलो आमचो MLA हे अंडर MLA LED स्कीम हे म्हाका ताजें सेकंड काम आनी हे काम बरेंच हे जेन्ना गाडयो येतात तेन्ना दोन गाडयो हाचेर तुका त्रास येता जायना आहले कित्याक हाची आदी सुमार 25 वर्सां हो तुका गटर बांदलेलो आनी हाची कंप्लीट दोडा तुका ही जाल्ली तुका कॉलेप्स जाल्ली आनी हे शहरान काम तुका आयज पास करून हाडलें म्हणून हांव नातमेचे लोकांच्या नांवान आनी पंचायतीच्या नांवान शहराक चडांत चड हे देव बरें करूं म्हणटा आनीकूय शहरान आमच्या नॅशनला कामां तुका ही केल्यान ते प्रपोज केल्यान पंचायतीनी गेलां कांय आमचे शहरान तुका ते फाटी दवरूंक ना आनी हांव समजता की सर आमचे आतां हे पयले आमचे पोर्ट होल्स पडले ते मातशे भरून सर हाडटलो आनी जे आमचे पळय आदले रस्ते 10-15 वर्सांचे रस्ते पळय ते पिड्यार जाले ते सर तुका बरें पास करून हाडून आमकां नातनेकारांक सर बरें आमकां 2025 सर आमकां बरो ते रिजल्ट ते दितलो आनी हांव मागता की आमचे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमचे थोडी कामां उरल्यान स्पेशली लोकांची मागणी आहा तुका हे स्पीड ब्रेकर्स आनी आमी ऑलरेडी सराचो नोट घेवन धाडला हांव मातसो सराक सांगता की मातशें तें काम तें एक्सपेक्ट कर आनी आमचो आदार आनी मोग सराक सदांच आसतलो देव बरें रुपाली नायक डेप्युटी सरपंच नॅशनला लोकांचो हांगासर डिमांड आसलो की हे गटर रिपेर करून स्लॅपी घालपाची आनी आमची भुरगीं रस्त्यार खेळटा जावं सायकल चलयता दुसरी व्हडली गाडी आयल्यार तांकां चलोवपाक त्रास जातालो आनी ह्या लोकांचो डिमांड पुरो जालो म्हणून हांव सराक आनी आमच्या सरपंचाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आज आमच्या वांगडा आमचो नॅशनला सरपंच फ्रेडी आसा आनी दिपाली नायक डेप्युटी सरपंच तिजे वाड्यान आमी काम करतात अंडर MLA LED स्कीम आनी हे कामाचें नांव रिपेर ऑफ एक्झिस्टिंग गटर RCC स्लॅब फ्रॉम ऑगस्टीन हाऊस टू मार्क रेगो हाऊस इन वॉर्ड नंबर 6 नाशनला इन Aldona constituency. This कामाचे value approximately is about 24 lakhs and 92,000 almost 25 lakhs which is taken up under MLA LED scheme. म्हाका फ्रेडीन सांगलेलें पयलें की प्रॉब्लम जाता आमी कितले प्रपोजल घायल्ले अंडर MLA LED स्कीम पयले वर्सा घायलो ते सामके सगळे रिटर्न आयले सांगपाक हें घेवपा जायना तें घेवपा जायना आनी आमगे फकत थोडे नॉ घेयल्ले मागीर फुडें मागीर दुसरे घेयले ते आमी कन्वर्ट केले रेडी टू काय सांगता कन्वर्ट केले एज रेग्युलर प्रपोजल्स नॉट अंडर MLA LED स्कीम बट हांव एक सरकाराक सांगूं सोदता की रस्ते फोंडले तेन्ना तुमी कोबोल रस्ते रिस्टोर करपाक म्हूण आयज कितें जाता आमी पळयलां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रस्ते फोडटात आनी मागीर उपरांत PWD येता रिस्टोर करपाक कायदे प्रमाणे कोण फोडटा तो तेणी बंद करपाक जाय आनी एक टायम टेबल आसपा जाय हे दिसा स्टार्ट करतलो आनी ते दिसा बंद करतलो पूण अशें करून दोन डिपार्टमेंटां दिल्यार उपरांत PWD येता तेन्ना पयलीं सर्वे करतले मेजरमेंट घेतले एस्टिमेट करतले मागीर प्रपोजल घातले आनी ते जात म्हणल्यार आनी 2 वर्स वयतले हे सायडीन लोक पडले एक्सिडंट जातले आनी सोर्सूच आसना आमचे देखून हांवें सरकाराक सांगलां कितले फाटी सांगलां CMाक सांगलां चीफ इंजिनियर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर सांगलां आमगे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर सांगलां ईक सांगलां तुमी करनात जाल्यार लोकांगे 5 काबार जालो आनी तेच पासत हांव तुका सांगता by the next week notice hoita sarkarak to require the roads which have been dug by underground cabling and also restore the washed out roads. It is the duty of the government to restore it promptly. There are many judgments Supreme Court acho amcha High Court acho Karnataka High Court Allahabad High Court and many other high courts but I will focus on Supreme Court and our Bombay High Court which says it's mandatory. आणि 3-4 लोक मुझ फुडें आयले ते तांकां सांगलां
compensation mark from the engineer, compensation from the contractor, and compensation from the government, apart from criminal action against them. Because लोकांक मार बसलो तो थोडे कोणागे दांत पासून भायर पडले जाणा पालयेचो आनी कोणागे आमगे कारोणा तेगे पांय इंजरी जाला आनी कोण पोंबुरपाचो हातीक इंजरी जाला सगळे फोटो सगळे प्रूफ आसा आमचे कडेन कितकोन लोकांक सोसूं जाता तेन्ना माती व्हडलो हांपेश घातात थिंगार टू व्हिलराचे कितें जातले सगळे मोटर ना सगळ्यां कडेन सो दीस आय एम गिवींग नोटीस दॅट वी वील बी गोईंग टू कोर्ट ओवर दीस and this is not just for Aldona constituency, this will be for whole Goa, that you have to make sure that you have proper digging, you have a timetable, you have a notice which will be put up, commencement date and ending date, and make sure that you comply with it and restoration promptly. So आजचे आमी अंकुश आहा हें काम करूंक मेळ्ळें म्हूण कित्याक लोकांची सद्दां डिमांड आशिल्ली आनी हो इम्पॉर्टंट जंक्शन हिंगा आनी फ्रेडीन म्हाका सांगलेलें की लोक तळपडी पडटा पासून भितर सो आय एम हॅपी दॅट आमची प्रपोजल पास जाली आनी टेंडर घेयलो आनी आयज इनॉग्रेशन केलें द वर्क पिरियड इज 90 days फॉर कंप्लिशन एंड आय होप दॅट दीस वर्क गेट्स कंप्लीट इमिजिएटली टू द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ एनीथिंग इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आनी तुमगे कितें जालें तुमी म्हाका सांगात वी वील कॉल अ मीटिंग विथ द इंजिनियर्स एंड आय वील एश्युअर यू वॉट एवर टू बी डन वी वील डू टू द बेस्ट because there is nothing of personal interest I have, you also have no personal interest. So I am happy that you all are taking issues forward. I mean, always we will be with you. So I thank you and I thank everybody who's here for having come and to be standing with us. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.